जो आमचो गडे उत्सव म्हणजे एक गोंयांत सगळ्यात मोठो उत्सव, एक जागृत देवस्थान एक नामांकीत सगळ्याक खबर आसा. आणि गेले 3, 4 आणि 5 मार्च हे 3 दीस आमचो गडे उत्सव जालो. आणि सांगपाक बरें दिसता की ह्या गडे उत्सवाक सगळी आमची साळगांवची रयत पिळगी महाजन सगळ्यांनी आपलो हातभार लायलो. सगळ्यांनी हे गडे उत्सव जावपाक सगळ्यांनी आमच्या कमिटीक सहकार्य केलें. त्या बद्दल सगळे आमचे जे रयत पिळगी आहा आमच्या कमिटीचे वतीन तेंचे आमी धन्यवाद मानता. तशेंच हो जो उत्सव जालो न्हू, आयज त्या देवीच्या आशिर्वादान आनी चारय शिमग्याळाच्या आशिर्वादान हो उत्सव असो उत्सव जालो की कित्येक वर्सांनी लोकांक जे देवाचें दर्शन घडलें आनी जे लोक हांगा हजारोच्या संख्येन जे भावीक ह्या गांवांत देवाचें दर्शन घेवपाक येयले आनी त्या देवीन असो चमत्कार दाखयलो की सगळ्या भाविकांक बऱ्यापैकी आमच्या सगळ्या शिमदाण्यांचे देवाचें दर्शन घडोवन येयलें आनी सगळ्या आनंदान हो उत्सव 3 दीस जालो. आनी 3 दीस जे भावीक येयल्ले ते आनंदान देवाचें दर्शन घेवन आनंदान परत सुखरूप आपल्या घरा पावले. आमी ह्या उत्सव जावच्या पयलीं एक सगळ्यांक आव्हान केल्लें, सगळ्या जनतेक आव्हान केल्लें की जे थोडे कितें आमचे रुल्स रेगुलेशन आहात, म्हणजे सोरो पिवपाचो न्हू, भावनेन येवपाचें, ते एक सगळ्यांक हात जोडून आमच्या कमिटी तर्फे सगळे जे भावीक गोंयच्यान म्हणा महाराष्ट्रान म्हणा ह्या उत्सवाक येयले तेंच्या कमिटीच्या वतीन आमी धन्यवाद मानता, आभार मानता की तेंच्यांनी ह्या तीन रातीन जे आमी जे रुल्स रेगुलेशन घातलेले ते सगळ्यांनी पाळ्ळे. आनी कसलीच ह्या तीन दिसांक ह्या वर्सा कसलीच बाधा येवंक ना, कसलेच कोणाक प्रॉब्लम जावंक ना, कसलीच खंय झगडी जावंक ना. तशेंच आमी आभारी आहा जे बिचोले तालुक्याचे बिचोलेचे आमचे डेप्युटी कलेक्टर, तशेंच मामलेदार, तशेंच बिचोलेचे PI, PSI, सगळे पोलीस फोर्स, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे AE, JE, तशेंच वॉटर डिपार्टमेंटाचे AE, JE, बाकी सगळे डिपार्टमेंटांनी तेंच्यांनी ह्या उत्सव घडोवपाक आपलो हातभार लायलो. आनी मोठे कार्य म्हणजे जे आमचे मामलेदार साहेब आहा, डेप्युटी कलेक्टर साहेब आनी PI हेंच्यांनी गेले 3 दीस हांगा स्वता हजर रावन ही जी वेवस्था आहा ती वेवस्था सगळी पळयली आनी जे तेंच्यांनी आमकां सहकार्य केलें त्याच्या बद्दल सगळे साळ ग्रामस्थ आनी साळ देवस्थान कमिटीच्या वतीन आमी माननीय डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार सर, PI आनी बाकी जितली डिपार्टमेंटां आहा, हेल्थ डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, आमी तेंचे मनांतल्यान काळजांतल्यान धन्यवाद मानता. आनी तेंचे कडेन मागता की अशेंच सहकार्य प्रत्येक जे आमचे उत्सव आहा ते उत्सव बरे करपाक तेंचे सदैव सहकार्य लाभचें. हेच्या पयलीं तेंचे सहकार्य लाभलें, पूण अंदू खूब म्हणजे 3 राती इवन पोलीस फोर्स, PI जे आहा ते स्वताहून हांगा 3 राती हजर रावले, डेप्युटी कलेक्टर 3 राती हजर रावले, मामलेदार हजर रावले. तेंचे काळजांतल्यान कमिटीच्या वतीन शाळा ग्रामस्थांच्या वतीन आमी तेंचे आभारी आसा आनी तेंच्यांनी सदैव अशेंच आमकां सहकार्य करचें. आनी दुसरें म्हणजे आयज हो 3 दिसाचो उत्सव जालो तो जर पळयलो जाल्यार जे कित्येक वर्सां म्हणजे ह्या 3 रातीन जो देवीन सगळ्यांक आशिर्वाद दिलो आनी जे सगळ्या चारी शिमदेड्यांक जो आशिर्वाद दिलो तो सगळ्या भाविकांनी पळयल्लो आसा. आनी सगळे आनंदान जावन जशें आमी उलो मारलेलो की तुमी भावनेन या, देवाचें दर्शन घ्या आनी सुखरूप आपल्या घरा परत चला, ते सगळ्यांनी मानले. त्या बद्दल परत एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद मानता. आनी सगळ्या जनतेन असोच आमकां सहकार्य करचो. तशेंच आमची सारची रयत पिळगी आहा तेंच्यांनी हे देवीचे उत्सव घडोवपाक आमी बऱ्यापैकी कोणाक त्रास जाले आसत, जे थोडे आमी वाहनाची रिस्ट्रिक्शन घातलेले जे टायमींग, जर कोणाक कितें त्रास जालो आसत गांवच्या लोकांक जाल्यार तेंची आमी दिलगिरी व्यक्त करता. पण प्रत्येकाने आमी विचार करपाक जाय हो उत्सव हो आमचो गांवाचो उत्सव, देवीचो उत्सव, आनी ताका लागून आमी उत्सव कशा प्रकारे बरो जातलो हेचेर फोकस करपाक जाय. आनी हेका लागून प्रत्येक जे आमचे नागरीक आहा, प्रत्येक जे रयत पिळगी आहा हेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आनी देवी हे आसात, देवी आपलो उत्सव बऱ्यापैकी करून घेता, हेच्या पयलीं केला आनी अजूनय करून घेतला. आनी देवीच्या आशिर्वादान सगळे 3 दीस आमचे बऱ्यापैकी जाले, बरो उत्सव जालो.
ताका लागून परत एकदा आमी सगळे कमिटी देवीच्या चरणा कडेन लीन जाता. आमी नमन करता देवीक आनी अशेंच देवीचो सगळ्या देवीचो आनी चारी समजाराचो आमच्या कमिटीचेर आशिर्वाद आसचो, सगळ्या रयत पिळगेचेर आशिर्वाद आसचो आनी येणारे जे फुडचे जे प्रोग्राम आहा देवीचे ते बऱ्यापैकी जावचे हेच आमी देवीच्या चरणी विनंती करता. आनी सगळ्यांक परत एकदा जे कोण भावीक हांगा येयल्ले तेंचे सगळ्यांक कमिटीच्या वतीन साळ गांवाच्या वतीन तेंचे आमी धन्यवाद मानता. अशेंच तुमी आमकां फुडल्या एका जे गडे उत्सवाक अशेंच तुमी भावनेन या, देवाचें दर्शन घ्या आनी जे उत्सवाचो देवाचो जो दर्शन आहा ते सगळ्यांक मेळचें अशेंच आमी अपेक्षा बाळगता. सगळ्यांक धन्यवाद.